आता खबरो विस्तारान। केंद्र सरकारान म्हादयचेर जो कळसा बंडोरा प्रकल्प आसा ताका ईसी क्लियरन्स दिला। आमची म्हादय दिवचे ना हे सगळ्या गोंयकारांचे स्पष्ट म्हणणे आसा। मात हो विशय सर्वोच्च न्यायालयांत आसतना हाचेर ईसी क्लियरन्स दिवप हाचेर प्रश्नचिन्ह आसा म्हण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयला। जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या निर्णयाचो निषेध केला। ह्या मुद्द्यार एनजीटीन वतले, गरज पडल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी गोवा फॉरवर्ड पक्षान दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बातमी आयली की केंद्र सरकारान म्हादयच्या इश्यूचेर कळसा बंडोरा जो हे आसा ताका ईसी क्लियरन्स दिला। पहिली गजाल म्हणजे म्हादय आमी सदांच म्हादय खातीर झगडटात, आमची म्हादय दिवची ना हे सगळे गोंयकारांचे क्लियर म्हणणे आसा, सगळे पक्षाचेय म्हणणे आसा। म्हाका अजाप जाता मॅटर सुप्रीम कोर्टात आसा। एवॉर्ड जे दिल्ले म्हादय ट्रिब्युनलान ते ऑलरेडी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटका गव्हर्मेंटूय गेल्यात, आमचेय गव्हर्मेंट गेला। अशा परिस्थितीत सडनली ईसी क्लियरन्स दिवप हे म्हाका दिसता न्यायालयांत मॅटर आसतना पयलीं गव्हर्मेंटाच्यान अशें ईसी क्लियरन्स दिवपा जाता काय कितें हाचेर सुद्दां प्रश्नचिन्ह आहा। आनी म्हणून म्हाका दिसता सरकारान क्लियर स्टँड घेवपा जाय हाचेर। गोंयच्या सरकारान हांवें मागणी केल्या की जाय जाल्यार स्पेशल विधानसभेचें सेशन घेवचें आनी तातूंत भितर कितें जाय तें डिस्कस करून आमच्यांनी ठराव सुद्दां घेवपा जाता। बिकॉज हें गोंयचेर हो पूर्णपणे अन्याय अशें म्हाका दिसता। म्हादयचें जे एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळ्ळा हे सगळे गोंयकारांक एक शॉक दिलो। आमी खूब राजकारण्यांनी ट्वीट केला आनी आमचे रिएक्शन आमी दिलें। मुख्यमंत्र्याचें रिएक्शन अशें आशिल्लें की ताका अजून ताच्या हातान कांय मेळूंक ना, कॉपी करता। हें हांव तुमकां सगळ्यांक आतां दिता। आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की आपल्या हातान ना हें तुमी ताका व्हरून दिवचें आनी दितकच तो आतां कितें करतलो। ताणें म्हणलां म्हादय इज मोर देन अ मदर फॉर अस बिकॉज दिस इज वर्दी ऑफ रेजिग्नेशन। यू शुड एक्चुअली रिजाइन। व्हाय यू शुड रिजाइन? बिकॉज देयर इज not only one reason, just not this environmental clearance is not good enough. See, if you go by the facts of the case, on 26 April 2019, Karnataka has filed for environmental clearance with MOEF. April, by May, June, July, August, September, October, सप्पा गायलो 6 महिने झाले। 6 महिने गोंयचे सरकाराक एक कुस्कूट काय हे मेळना। There is a complete intelligence failure, and you are fighting this party in Supreme Court. It's not a small matter. It is a matter which, when it was given an in principle approval, Parrikar took the whole all-party delegation to Vajpayee. He got that tribunal appointed in 2002, and after a long drawn-out legal battle, we have ended up winning it. And all the members of the House, including me, who is now sitting here, and others who have recently become ministers, all party to a unanimous resolution congratulating then AG Atmanam Gadkari and his team for having defended Goa. Speaker then also was chairing the House. He happens to be the Chief Minister now. So any only advantage आमची ती अशी तुम्ही अशीच सराव केली